भाग 19 शावेराचें बरोवप आनी पत्रव्यवहार। सगळ्यांक नमस्कार। ह्या भागांत आमी सान फ्रांसीस शावेराच्या उल्लेखांनी, बरोवपावळींनी आनी पत्रव्यवहारांत खोलायेन पावतात। शावेराच्या पत्रां आनी धर्मशास्त्री ग्रंथाचो विस्तारीत संग्रह ताच्या मिसाव वावराची अध्यात्मीक अंतर्दृष्टी आनी ताच्या युगाच्या व्यापक संदर्भाची अमूल म्हायती दिता। शावेराच्या बरोवपावळींचो आनी पत्रव्यवहाराचो अभ्यास। सान फ्रांसीस शावेर हो एक उमेदी बरोवपी आसलो आनी ताच्या मिसाव वावरांतल्यान ताच्या अनुभवाची आव्हानां आनी अध्यात्मीक वाड हाची खोलायेन समजूत मेळटा। तातूंत पत्रां आनी धर्मशास्त्री ग्रंथ हाचो आस्पाव जाता। शावेराच्या पत्रांचो संग्रह ताच्या बरयल्ल्या दायजाचो एक म्हत्वाचो भाग। ही पत्रां ताच्या बरोबर जेजुईटांक, अधिकाऱ्यांक आनी इश्टांक संबंदीत केल्लीं, ताच्या विचाराची, संग्रहाची आनी ताच्या मिसावाच्या काळांत ताका मेळपी आव्हानांची वळख दितालीं। धर्मशास्त्री ग्रंथ आनी बरोवप। आपल्या पत्रां वांगडाच शावेर वेगवेगळे धर्मशास्त्री ग्रंथ बरयले। ह्या बरोवपावळींनी सिद्धात्मीक आनी अध्यात्मीक आंगाचेर भर दिलो। ताच्या धर्मशास्त्री नदरेक आनी ताणें काम केल्ल्या धर्मीक संदर्भाचेर उजवाड घालो। ताच्या बरोवपावळींचो मिसाव कार्याचेर प्रभाव। ताच्या मिसाव कार्याक समजून घेवपाक ताच्या बरोवपावळींनी ताच्या मिसाव प्रवासाचेर एक वेगळीच नदर मेळटा। तातूंत भूंयप्रदेश, संस्कृताय हाचो तपशील दिला आनी मेवल्लीं आव्हानां तशेंच ताणें वेगवेगळ्या प्रदेशांनी क्रिस्तांव धर्म पातळपाचो यत्न केल्लो। आध्यात्मीक प्रवासाचेर नदर। शावेराच्या बरोवपावळींनी ताची आध्यात्मीक वाड आनी ताच्या भावार्थाची उदरगत उक्ती जाता। तातूंत ताची खोलायेन भोगती, भितरले संघर्श आनी क्रिस्तांव संदेशाची विकसीत जावपी समजूत आनी ताचो विंगड संदर्भान उपेग दाखयला। मिसावाच्या वावरांत संदर्भात्मक समज। मिसाव आव्हानाचो संदर्भात्मक समज ताच्या बरोवपावळी वरवीं शावेराच्या भाशेच्या आडमेळ्या संस्कृतीक फरक मेरेनच्या आव्हानाचें जिवें चित्र दाखोवन दिलां। शावेराच्या बरोवपावळींचो फुडाराक येवपी मिसावाचेर परिणाम। अप्रचीत प्रदेशांत क्रिस्तांव धर्म स्थापन करपाचो यत्न करतना ताका कितल्यो अडचणी आयल्यो हाची म्हायती ह्या विवरांतल्यान शावेराच्या बरोवपावळींचो प्रभाव उपरांतच्या मिसाव यत्नाचेर शावेराच्या बरोवपावळींचो व्हड प्रभाव पडला। शावेराच्या बरोवपावळींचो आधुनीक सजमतीचेर दायज। ते मिसावा खातीर मार्गदर्शक म्हणून काम करतात। विंगड संस्कृतीक आनी धर्मीक परिदृश्ट्यांक लागू जावपी धोडे आनी रणनीती दितात। आधुनीक समजुतींतल्यान शावेराच्या बरोवपावळींचें दायज टिकून उरता। ताच्या युगाक कातोलिकांची उदरगत समजून घेवपाक मुखेल स्तोत्र म्हणून काम करतात ते इग्रोज आनी मिसाव वावराची गुंतागुंत आनी जैत। सान फ्रांसीस शावेराच्या बरोवपावळींनी पत्रां आनी धर्मशास्त्री ग्रंथां सयत ताच्या मिसाव वावराची अध्यात्मीक वाड आनी ताका मेळिल्ल्या आव्हानां विशीं अमूल म्हायती मेळटा। ताच्या युगाची गुंतागुंत आनी क्रिस्तांव मिसावाची उदरगत समजून घेवपाक ते एक खजिनो म्हूण काम करतात। ह्या भागांत म्हजे बरोबर आयिल्ल्या खातीर तुमचे उपकार। ताच्या समर्पणाची, संघर्शाची आनी ताच्या मिसाव वावराक इंधन दिवपी अकोण भावार्थाची खोलायेन गोवाय शावेराची बरोवपावळी। देव बरें करूं।